दाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. अंगेले सर्व बांधवांके भागवत पुराण कोंकणी मान वंदन हार्दिक वंदन. आई आमगे सेशन आमका शुरू करूया आजी. आई एक आमगेले स्पीकर आले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दी नाव आमगे एंकरिंग हैंड ओवर करता स्टेज. आयचे स्पीकर तुमका गडाके कळता हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नमस्कार प्रभुजी. त्यांनी पय्यनूर केरला हो एक सन्नटवण करताई प्रभुजी. प्रीवियसली त्यांनी कॅनरा बँकांत वर्क करतानी त्यांनी हिज होलिनेस जयपताक स्वामी महाराजाला डिसायपल दीक्षा गुरु त्यांनी दीक्षा हिज होलिनेस जयपताक स्वामी महाराजाला होऊन त्यांनी दीक्षा कांगलाय. तर त्यांनी बँगलोर टेम्पलांत सेवा करून असे आणि मस्त भागवत पुराणी कोंकणी सेशन एस्पेशली एकादशी सेशनचं मस्त भजन आणि कीर्तन त्यांनी भाग घेत आहे असं त्यांनी सेव करून येत आहे असं तांकां एक चलोनी चली तांगेल दुआ ऑल्सो भजन करत आसा आणि कोंकणी प्रिचिंगाक सपोर्ट करता सर. हरे कृष्ण. प्रभुजी ओवर टू यू प्रभु. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभु. मस्त सकाळी जाल्ली की तुमका ना बाई सर राईट सकाळी उठान करू वचना उठाचे आसा म्हाका थंय व्हड कश्ट कांय दिसना म्हाका. दिसता सेवा दिसता कश्ट दिसना. हरे कृष्ण प्रभुजी. थँक्यू वेरी मच. धन्यवाद. मुखार सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लिङ्गयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारम्. वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानिधां स्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानिधां च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददामि स्वपदान्तिकं. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाग स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते आचार्यपदाय निधाय कृपपदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावने श्रीराधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. उपस्थित सकल भक्तजनांकै ಈಗಲೇ ಸಾದರ ಪ್ರಣಾಮ. सकल मलगड़ांगे मेरा साष्टांग प्रणाम तंगलागी अनुग्रह याचन करता. तसे जी मेरा सकल रखला भक्त जनांक का अनुग्रह दिवचा का हवा देवालागी मागता. तसे जे म्हाका हे दिव्य अवसर दिवन हे क्लास कडे दिव्य अवसर दिवन म्हाका परिशुद्ध जेवच्याक अनुग्रह दिल्ले गेल्या प्रिया मुरलीधरन चरण प्रभूक आनी तांगेले सामर्थ्यवान भक्तवंतांक टिमाक गेल्या हृदयान आशिल्ले अभिनंदन.
धन्यवाद आणि मिगेले त्यांना असेल इंटरनेस प्रकट करता आणि म्हाका हे क्लास घडोवशिल्ले बुद्धी ज्ञान भक्ती दिवन अनुग्रह करूंक आमी गेले श्री गुरु लागी आणि श्रीला प्रभु स्वामी लागी आणि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लागी त्यांना पार्श्वनागी हांव याचना करता मागता. आयच्या क्लासाचो विशय तुमकां सगळ्यांक तसा हाजी वेदिक हिरोईन सिरीज ही सांगतो म्हळ्यार वेदांतले वीर धीर नायक वनिता सिरीज सांगतो एक टॉपिक आयच्या वनिता वीर वनिता धीर वनिता सत्यभामा श्रीकृष्णाले पट्राणी. श्रीकृष्णाग तुमकां सगळ्यांक तसं कितले 16,108 बैल असत पट्राणी असच. आमी इशी कृष्णाक इतली बराय बायल असायची कोणाक म्हणी आतां आमगेली भौतीक जें आशिल्लें हे लोकांक चोवची आतां प्रभुजी मी केले व्हिडिओ साऊंड आनी ऑडियो आनी क्लियर येता ना क्लियर. ओके 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 थँक्यू. तशी आमगेले ह्या लोकांक तुजी कोणी कोणी एक चलो ಸ್ವಲ್ಪ चिल्ली उठ्ठ वसल्यारीची ओ कृष्ण 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 आयलो म्हळ्यार आमगेले वीक्षण तशी आसात भौतीक जें आसलें वीक्षण कळ्ळा म्हळ्यार तो चल्ला श्रीलडांबा म्हणून सो सांगता हो कृष्ण म्हळ्यार ते भावना ते वीक्षणच आमकां आसता कृष्णा वयली ते समून ते म्हाका पावपा येता म्हळ्यार कृष्णाले दिव्य लीला जाता ट्रान्ससेंडंटल लीला activities कळ्ळा एक्चुअली हे भौतिक तला आशिल्लें न्ही हे अतिंद्रिय तलारी दिव्य जें आशिल्लें तलारी आशिल्लें एक लीला जाता तशें ते आमी ते वीक्षण केल्यार मात्र आमकां लीला कसो म्हणून समज मना वता जाल्यार आमकां मना करूं जायना. तशी सत्यभामा म्हळ्यार सत्यभामा आयचे विशय तंगेले बगे तंगेले संबंध जें आशिल्लें कथा आतां हांव सांगू वता. आनी पुराय म्हळ्यार 16,108 बायल म्हूण सांगल्यार तांणी सगळे लक्ष्मी आसा रूपवती गुणवती आनी सौंदर्यवती जें आशिल्लें लक्ष्मी आसा पुराय कळ्ळा. लक्ष्मीचें प्रतिरूप म्हणून सांगिल्लें आसा लक्ष्मी सहस्रशतं संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि म्हणून सांगिल्लें आसा. तशें हांगा मुख्य जावन 8 भार्या म्हणून सांगतात 8 पट्राणी आसाची कृष्णाक. तांचो फर्स्ट प्रथम जें आसा रुक्मिणी देवी कळ्ळा. तांणी यंगस्ट म्हळ्यार सगळ्या बायलांचो तांणी सान प्राय जें आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा. प्रथम जें आशिल्लें बायल मोस्ट लॉर्ड बाय कृष्णा अजी प्रिय जावन आशिल्लें जाल्यार सत्यभामाका तशी ती लावड प्रिय म्हणून सांगल्यार एक जाळय आसा सत्यभामा म्हळ्यार मागीर दोनीचे जांबवी मागीर तिनीचे सत्यभामा तिनीचे आतां आमगेल्या कथा विशय सत्यभामा कळ्ळा. ते जांबवी सत्यभामाले मस्त आतां सांगू आसा त्या कहाणी परत सांगू आसा. मागीर चारीच्या यमुना यमी म्हणून सांगता तिका काळिंदी म्हणटा जी सूर्यदेवाले संजना आले पुत्री दी यमदेवाले बहिणी म्हणून सांगता यमुना. मात्र मागीर पंचाचे मित्रविंदा अवंतीपुरा उज्जयिनी आतांची उज्जयिनी म्हणटा विंदा अरविंदा
रायांगेले बहिणी मित्रवृंदा म्हणून सांगले मागीर नग्दजिती सत्या म्हणून तिगे नांव आसा ते कोसळ राजपुत्री सताचे लक्ष्मणा आनी द्वारकेश्वरी माद्री चारू हासिनी म्हणटा तिका सताचे बायले मागीर हाडटाचे भाद्रा के राजपुत्री कळ्ळा तांणी तेंगेलो अम्मा सुधा कीर्ती म्हणून तेंगेलो अम्माक नांव तशे 8 मुख्य जे आशिल्ले बायलो कृष्णाक कळ्ळा लक्ष्मी म्हणून सांगूया कळ्ळा म्हळ्यार सांगला म्हणे कृष्ण भगवंत आले राणी सगळे सर्व लक्ष्मी देवीले प्रतिरूप म्हणून सांगितलं कळवा तसे कृष्ण आल्या अतींद्र लिहिलं आता ये वाड्डी म्हणून कृष्णान वाड्डी केली म्हणून सांगलं अतींद्रियांशे लिहिलं आता कृष्णाने समज सांगले आमकां हे भौतिक आमगे इंद्रिय तिगुरू आशिल्ले एका वाड्डीक जो केले न्ही कृष्णा कळवा त्या आत्मीय जे आशिल्ले एका स्थळार जावका आमी हे मनान करपाक जाय हे म्हळ्यार तशी ती 16,108 बायल म्हणून सांगल्यारी कृष्ण 16,108 रूप विस्तरण केले म्हणून सांगितलें तशी तांकां एक राणी एक आशिल्ले पॅलस कळवा रब्बो आशिल्ले तांकां पॅलस राजकोठार तांकां एक करून आनी एक घरांतू कृष्ण असो तशी साधारण एक मनशाक जावची कार्य नाही ताळे परम दिव्योत्तम पुरुष कृष्णा मात्र हे साध्य विंगड कोणाक हे साध्य ना म्हणून आमी मनान करपाक दिल्लो आनी ते मात न्हय कृष्ण मातृका गृहस्थ जावन थंय वेवहार केल्ले आसता एक घरांत कळवा तशी आमी मनान करता आनी मागीर सत्यभामे विशय आमकां सूर करया द्वारकापुरी कैदीन तो आशिल्ले म्हळ्यार ताचो सबर्बन ऑफ या द्वारकापुरी येदुकुल राय आले म्हळ्यार सत्यजीत आले हय तेगेले धूव आतां कोण सत्यभामा रूपवती सौंदर्यवती कळवा यौवनवती धनवती गुणवती वीर्यवती अशी एक वनिता आसा सत्यभामा कृष्ण तिका मस्त मोग करता प्रीती करता अशें तिका अहंकारू आशिल्ले ती भूदेवीले एका अवतारू म्हणून सांगूं येता तशी सांगचे आसा कळ्ळा सत्ताजिताले तुवा सूर्यदेवान समान दिलेले सेमंतगमणी रत्नाचे ताजे काणी आमकां काणी संबंधी आशिल्ले एक कथा थंय सत्यभामाले कळ्ळा ते कथा आमी चरित्र सत्यभामाले ते चरित्र तेजे सांगचे फुडें ते मागीर आमकां सांगया ताजे फुडें आमकां एक सत्यवतीले फुडल्या जन्माचे काणी आमकां सांगचे जाली सत्यभामा कोण म्हणून आमकां समा कळटा इतली म्हणून एक वेळाक सत्यभामान कृष्णा लागीं निमगेले म्हाका तुमगेले भायर जेवच्याक आशिल्ले इतले व्हड सौभाग्य कशें म्हाका मेळ्ळें प्राप्त जाल्लें म्हाका दिशी येता कळवाय इतलें व्हड सौभाग्य म्हाका कशें मेळ्ळें म्हणून तावळी कृष्णान सांगलें तूं फुडल्या जन्मांत सत्ययुगांत तूं हरिद्वारांत देव शर्मा म्हळ्यार एक वेद पंडित ब्राह्मणाले धूव जावन आशिल्ली ते तूं अनुसरणशील गुणवती जावन आशिल्ले का धूव आशिल्ली ताका एक व्हड शिश्य आशिल्लो चंद्रामण एक शिश्य आशिल्ले तशी आसतना देव शर्मान तुका गुणवतीक तागेले शिश्य चंद्राक
वर्डिकोंडिल कळवा वर्डिकनंतरी तुगेला आनुवानिक बमुनु चंद्र कुडुनु अंगरांनांतु म्हणजे यत्ना कितरा यत्ना पूजा आदि कर्मा कितरा असेला कुशग्रा आणि यत्न द्रव्य सगळे शेक करून कलेक्ट करून कितरा रानांत चमकरींतानी त्यावेळेस रानांतु एक भयंकर सुरशिलो ते असुरांक सांगणारे आमकां तो गंगा बदकून सोडले 23 माणसाकडे कळवा तशी गुणवती तू कशी येला अनाथ केली पळजा कोणी नाच लोक तशी वर्ष पुढे तुला नाना तुका एक उपदेश दिलेला कसं म्हणाले तू दोन्ही कार्य कणिशी जाऊन पालन कोरका म्हणून सांगितलं कसं ते कार्य एक कसं म्हणाले एकादशी व्रत कणिशी अनुष्ठान करका आणि ते मात्र कार्तिक मास व्रतानुष्ठान करक म्हणून सांगितलं तशी हे कार्य हे कर्म कसं जाऊन तो अनुष्ठान करता असं एक दिवस कसं म्हणाले एक कार्तिक मास एकादशी का तुका काही न जेल व्हडले ताप येईल तुका व्हड ताप ते तापान तू विवशी येली तुका सुस्ती येली जाल्यार तू ते व्रत अनुष्ठान सोडले ना सकाळी ब्रह्ममुखार उठ्ठानू तू गंगा तू स्नान करून चमकली स्नान करता करता करतना तुका तुगे प्राण सोडका गेले तशी हंगा वैकुंठ आसून विमान येयले विमानान तू वैकुंठान तू चमकली कळवा द्वापर युगांतू हाव भूलोक वृंदावनांतू येतना तू सत्यभाव जावन मिगेले बायल जावन आयली तुगेले आम असं देव शर्मा 17 दीस गेलो 17 दीस तुगेले देव शर्मा सत्य 17 दीस तुगेले आम वत कळवा तुगेले म्हणून चंद्र तो कसला अक्रूर जावन आयलो हे संभव जालेले तुवें संभव जालेले तू कसं म्हणाली या मासांतू म्हळ्यार कार्तिक मासांतू तो हे संभव जालेले कार्तिक मासांतू हे संभव जाले निमती वृंदावन मथुरा धामांतू व्रतानुष्ठान केले निमती आता तुका हे सौभाग्य मेळलेले कळवा अनुष्ठान गुणशील निमती तुका हे सौभाग्य मेळ्ळें म्हणून कृष्णान तिका सांगून दिलें आणि आमकां 17 दीस जाले संबंधगमणी ते रत्नाची काणी संक्षिप्त जावन सांगया म्हळ्यार ह्या काणयेक सत्यभामा जावन व्हड संबंध आसा तेमची हे काणी संक्षिप्त जावन हांव सांगता 17 दीस तो सूर्यदेवाले व्हड भक्त सूर्याक ताजे वरी प्रीती म्हणून संबंधक म्हणून विशेष रत्न समान केले दिले हे रत्न म्हळ्यार हे सूर्यप्रकाश रत्न कोण म्हणून ते घेतल्यार सूर्यामणिकेची प्रकाशाचे रत्न संबंधक म्हणी तशी एक दीस उदित सूर्यामणिके अशें रत्न खंय म्हळ्यार सूर्यता म्हणून सांगतली तशी हे संबंध म्हणी हे दिसाक कितले किलो लेखान स्वर्ण म्हळ्यार भंगार हे उत्पादन करता ताका अशें शेशी आसा रत्नाक 17 दीस अत्यधिक संबंध जालो हे रत्न म्हणून जाताली कृष्णा हे धारण करून एक दिवस 17 दीस द्वारकांत आयलो कृष्णा मुखारी त्यावेळी कृष्णान संबंधक निमगिले ते म्हाका दिया हांगा द्वारकेंत हांगा मिगेल्या कोट्टारांतले प्रतिश्ठे करून सोडया म्हणून 17 दिसांनी ते दिले ना एक दिवस 17 दिसाले भाव हे प्रसन्न सेन म्हणून ताका नांव प्रसन्न सेन ते ताणें हे धारण करून रानांत मृगा हे करून मृगा शिकार करून घेतले चमकलो हंटींग चमकलो
त्यावेळी एक सिमखान येऊन एक लायण सिमखान येऊन अका दिवस मारून रत्न घेऊन चमकलो तिथे रान्नान तो जांब म्हणून जांबाव कोणतो नमका जांबाव येलो जांबावाक कसं केलें म्हळ्यार ते सिमखाक मारले आनी ते रत्न घेवन तगले गुफे भितरी चमकलो कोणाले जांबावान हे समुद्र म्हणी तगले गुफान तशें तगले दुवेक पुताक खेळून दिलें कळ्ळें आमकां म्हळ्यार मांकडा आतां माणिक म्हणून सांगता पळय आमी तशी ताका तें मोल कसं म्हणून कोत्ना समज तांकां तेंची ते खेळू दिले ते चेडवाक कळ्ळें ते तशी आसतना चेड्डा खेळून दिलें म्हणून सांगना ते रान्नान तो गेलेले प्रसन्न सेना ताका देख्खना म्हणून व्हड गलाट येलो कळ्ळें कृष्णान ते समुद्राक म्हणी हें करूं कितें ताका आतांसून भावान आतांसून काडलें ते निमते ताका कृष्णान दीस मारलो आसतलें म्हणून प्रसन्न कोणें सत्राजितान लेखलें कळ्ळें प्रसन्नाक दीस मारलें कृष्णान म्हणलें अपवादू ते सत्राजितान परस्य केलें तशी अपवादान तो सकून मुक्त जावच्याक कृष्णान रान्नान तो वचून सोदून जांबावाले गुहा भितरी पावलो तशी कृष्णान ते मणी घेवन पळय चेडूं खेळटा ते चेडवान खेळचे पळयलें कळ्ळें त्यावेळी ते मणी घेतली ते रत्ना घेतली जांबवानीक कृष्ण जावन व्हड युध्द जालें म्हळ्यार 28 दीस युध्द जातरी जावन कृष्णाक जांबव शरणागती आलो तशी जांबवान परम दिव्योत पुरुष कृष्णाक समुद्रमणी आनी तेगेले धुवेक जांबवतीक सम्मान जावन दिलें तशी ती काणी कृष्णाक सम्मान जावन दिलें जांबवीक आनीक समुद्रमणी घेवन कृष्ण दार घेवन तो पावलो येदुगला सभावन तू कृष्णान समुद्रमणी सत्राजिताक तगले हातांत दिलें कळ्ळें सत्राजिताक व्हडले जेली ताणें कृष्णाक प्रायश्चित जावन तगले अत्यंत सुंदरी आशिल्ले धुवेक सत्यभामाक वड्डी करून दिलें आनी समुद्रमणी दिले कृष्णान सांगलें समुद्रमणी म्हाका नाका तुजी काडी तूच दवरी तें कळ्ळें म्हणून सांगून ताका कृष्णान ताका दिलें तशी ते एक काणी तशी जालें हे नरकासुर वधू भौमासुर नरकासुर आनी कृष्ण आनी सत्यभामा हें आशिल्लें एक संभव आसा कळ्ळें ते हे भौमासुर म्हळ्यार व्हड म्हळ्यार सगळे त्रिलोकां पुराय गडगडान हें करून भिव भिश्टान हें करून एका देवांगले माता जें आशिल्लें अदिती जे कर्णकुंडल सरकान आनी आगेले कोणाले वरुण देवाले सिंहासनाचे हें आसना सात्तें हें पुराय काणू चमकळटा तशी देवांक पुरो अपमान केलो ताणें तशी हांकां रक्षण करता म्हणून देवेंद्र कृष्णाला वचन म्हटलें तशी कृष्ण तांकां रक्षण करून भितर सत्यभामा घेवन चमकलो युध्द करून तांणे तशी सत्यभामा कृष्ण करून ताका लागीं युध्द करता युध्द करून सत्यभामाक युध्द करून ताका कसं येलें तेगेलें ताका दीस मारून सोडलें कळ्ळें सत्यभामा दोगांनी पळोवन दीस मारलो म्हूण सांगता कळ्ळें एका वाशेन कसं म्हळ्यार सत्यभामा मात दीस मारलो आमकां कृष्णाल्या बुकान सांगिल्लें कृष्णान दीस मारले तशी हें जाता तरी तांगेले भुमी देवीन ते कर्णकुंडलांनीक हांगेले देवामाताले अदितीले कर्णकुंडलांनीक वरुणाल सत्य हें पुराय कृष्णाक दिलें दिलें स्वर्गलोकांत सकून
परतून नाही ते विंगड काणी एक मिनिट तशी वरुणदेवाला सिंहासनात दिले सत्य दिले इंद्राका आणि देवमाताला कन्नकुंडले दिले म्हणून सांगतात. तशी अखेरी देवमाता अतिथी का म्हणजे देवमाता असणं अదే अतिथी नरकासुराक केलेली निमती मस्त खुशी झाली मस्त संतुष्ट झाली सत्यभामाक ती गेल्या म्हणून कृष्णा लागी आशिल्ले समर्पण भाव तांतू अत्यंत प्रसन्न झाली तेमती अदितीन सत्यभामाक एक अनुग्रह दिले कसं त्याने अनुग्रह कसं ते भवती म्हणजे भगवान भवती नित्य यवनयुक्तो भवा म्हणून शिलेगा एक अनुग्रह दिले म्हणून सांगितलं असं हे नरक म्हळ्यार हे नरक चतुर्थी दिसो नरक चतुर्दशीचे एक भाग जावन आ गोष्ट करताची ह्या इव्हेंट कळवा म्हणून सांगितलं असं हे आ गोष्ट दीपावलीचे उत्सवाचे प्रथम दिवस जावन म्हणून सांगितलं असं कळवा अशी करता म्हणून सांगितलं असं स्वर्गलोकांसून परतून येतना सत्यभामा कसं केलं एक पारिजात वृक्ष तशीच उमटावून गरुडाला पाठी दवरला कळवा हे कृष्णान सत्यभामाक एक प्रॉमिस केल्लें म्हळ्यार हे सत्यभामाला ताक्के दिल्यार तिका हाडलेलें कळवा सत्यभामाक हे कृष्णा सत्यभामाक कसले एक प्रॉमिस संकल्प दिल्लो आसा म्हळ्यार एक वेळाक देवर्षी नारदान रुक्मिणी देवीक एक पारिजात पुष्प दिले निमती सत्यभामाक तसलेच पारिजात पुष्प जाव का म्हणून घट केल्लें असं एक वेळाक कृष्ण लागी ते निमती कृष्णान एक फूल एक फूल कसलाक एक ताजे पारिजाताचे एक वृक्षाची तुका आण दिता म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें तावळी तशी आत्ता ताजे अवसरू आयला तावळी पारिजात पुष्प स्वर्गान सुकून भूलोकान हाडून जे ते तांगेले स्वर्गलोकांतून आशिल्ले नेम तावळी तशी इंद्रानीक कृष्णच्यान युद्ध जाल्लें ते पारिजात वृक्षाची तर तशी ताका कृष्णान ताका पराजीत करून इंद्राक पराजीत करून सत्यभामाक ते वृक्षाची हाण दिले ताका सत्यभामाला अंगणां आशिल्ले ते तोटांत ते वयले तशी ताचे ते एक कहाणी सत्यभामाला आशिल्ले आनी कसं म्हळ्यार कृष्णाक भक्तांगे लागीं कृष्णाक भक्तांगेले अहंकार आसना ते सगळं करूं जेवची ना ताका एक उदाहरण सांगितलं असं म्हळ्यार तत्काळ ताचे परिहार करता कृष्ण कळवा तशी सत्यभामाक स्वंद सौंदर्य प्रताप ऐश्वर्य हांचो सगळे सर्प अहंकार आशिल्ले कळवा तशीची सुदर्शन चक्राकय अहंकार आशिल्ले इंद्राला वज्रायुधाक पराजित केल्ले म्हणून आशिल्ले करो आशिल्ले तितले शक्तिवान हा म्हणून आशिल्ले सुदर्शनाक एक अहंकार आशिल्ले तशी गरुडाकय हे काणी तुमकां कळत आसतलें कळवा आयकलां आसतलें तशी गरुडाकय एक अहंकार आयिल्लो म्हळ्यार कृष्णालो वाहन होता अतिशक्तिवान अति वेग आशिल्लो होता कळवा कृष्णागेन खंय एक क्षण एक जवळ झंक भितर खंय पावयता तितलाक वेग आशिल्लो होता हाव म्हणून आशिल्ले अहंकार आशिल्ले आनी ते व्हड भक्त कृष्णालो महिला व्हड मोगत कृष्णाक म्हणून आशिल्ले अत्यधिक जे आशिल्ले अति बलवान हाव म्हणून आशिल्ले तशी आशिल्ले अहंकार पुराय आशिल्ले हे अहंकार पुराय कृष्णान एक स्त्रोकाक कळवा एक स्त्रोकाक कसं केलें नतील केलें कशी हनुमंत लागीं सांगले गरुडान सांगले हनुमंत लागीं गरुडाला सांगलें पळय हनुमंत तुवें पर्वतारी तपस करतस त्याला सांगा हांगा म्हळ्यार कृष्ण सत्यभामा म्हळ्यार जेव रुक्मिणी म्हळ्यार जेव आयकुचे ना कोणा हनुमंत
तेमती हाव पण राम आणि सीता हांगा द्वारे घेवन तुका पळयता म्हूण सांगता काम तशी गरड हांव सांगलें अशी रामनिक गरडा उग्गी वच्चा सांगला हांव मुगेले पाटी चेडा हांव उग्गी तुका आवयता ओन करता द्वारे घेवन म्हणून सांगलें हनुमंतान सांगलें नाका नाका हांव ओग्गी येता तूं वच म्हणून सांगलें तेवढे कृष्णांतय हांगा दारे घेवन आनी पावू भितरी कोणे गरुडान पावू भितरी हनुमंत थंय पावलो कळ्ळें गरुडू मागीर दाखयलो थोडे गरुडा द्वारे वच्चे फुडेची सुदर्शन आसा म्हळ्यार कृष्णा सुदर्शन द्वारेक संरक्षणा कितें दवरलो आसा सेव हें जावन गार्ड जावन दवरलो आसा थोडे कोणाक कृष्णाले हुकूम जातले भितर येवचें ना कळ्ळें थोडे सुदर्शन आसता हनुमंतान कसं गेलें सुदर्शन काणू सुदर्शन सांगलें वच्चा येवचें ना तूं कोण येता म्हणून सांग तूं मंकडे आयला व्हड मंकडे वय तुका द्वारे वच्चा परमिशन ना म्हणून सांगलें हनुमंतान कसं गेलें ताका चकला धरलें न्ही गजांता भितरी कुटूंब धरलें आनी द्वारे घेवन आमकां द्वारे घेवचें न्हू रामाक प्रणाम केले कृष्ण राम जावन प्रत्यक्ष जाला आनी सत्यभामाक लागीं बसयला कळ्ळें लागीं बसयला सांगलें कृष्णान गेले तूं कशें पावलो हांगा न्ही हांव आयलो मागीर गरुड येयलो गरुडान भितर हांगा हनुमंतू पावला कशी मिकी लागीं वेग कशी हाका म्हणलें ते म्हणून आलोचन केलें मिकी लागीं वेग आशिल्लो ह्यो म्हळ्यार तांगेलो अहंकार गेलो तशीच तूं कशें हांगा पावलो सेक्युरिटी गार्ड सगळे आशिल्ले न्हू सुदर्शन कडेन आशिल्लो सुदर्शन हांव मिगेल्या तोंडा भितर हांगा आसा तो म्हाका प्रिवेंट करूंक येवच्या सोण आशिल्लो हांव ताका काडून तोंडाक गेलें तशी तोंडाक ताका भायर गेलें सुदर्शनाक सुदर्शन अहंकार गेले हांव व्हड शक्तमान बलवान म्हणून आशिल्ले तेवीन गेले कळ्ळें सत्यभामाक हांगा देखून ही कोण मिगेल्या माता खंय गेली तूं कसो लागीं एक दासीक बसयला लागीं तुगेले दासी कसो लागीं बसयला म्हणून सत्यभामागे तिगेले अहंकार गेले एक दासी म्हणून वयले कितें म्हणटा म्हाका कळ्ळें सीता म्हाका सीता वयता सीता म्हणून अत्यंत सुंदरी आशिल्ली न्हू तिका तिगेला म्हणजे गिलागी सौंदर्य येता सीताक म्हणून हें केलें कळ्ळें तिका कोणाक सत्यभामाक तशी सत्यभामाक अहंकार हे नातिली केलें कृष्णान कळ्ळें तशी कृष्णाल ते लिला म्हळ्यार भक्तांक अहंकार येवच्याक कृष्ण सोणा कसले म्हणून वाट कोंकणूक तांगेले अहंकार नातली करता म्हणून आशिल्ले पाठ आमचो आमकां मना वता मागीर सत्यभामाक 10 पूत असोच तांगेलें नांव आयकुया तुमकां 7 पुतां म्हळ्यार एकला नांव भानु स्वभानु सुभानु भानुमान प्रभानु अतिभानु प्रतिभानु श्रीभानु बृहद्भानु चंद्रभानु अशी 10 पुतांक 10 तरा आशिल्लें नांव एकूल एक आशिल्लें नांव दिवन आशिल्लें पूत कोणा सत्यभामाक तशी सत्यभामाले हे काणी अति विशेष जे आशिल्ली काणी कळ्ळें अत्यंत अद्भुत जे आशिल्ली काणी आसा हे काणी हांव आतां सांगू न्हू हांगा ते विरोचित जे आशिल्ली काणी म्हूण सांगूं येता कळ्ळें वीर बरयता म्हळ्यार लागीं भौमासूर लागीं भौमासूर म्हळ्यार भुमी देवीले एका अवतार म्हूण सांगितलें आसतना भुमी देवीले पूत जाता कोणा भौमासूर कळ्ळें भौमासूर नरकासूर म्हणटा ताका कळ्ळें ताका दीस मारले भुमी देवीले अवतार जे आशिल्ले येणेची पडून वता कोणा सत्यभामाची कळ्ळें तशी वीर जे आशिल्ले वयता आतां कोणा सत्यभामा विरोचित जे आशिल्ले कथा काणी आतां हांव सांगितली तुमकां संक्षिप्त या कळ्ळें तें आतां ते काणी हांव सांगून हांगा समाप्त करता कसले पण हांव चुका मागीर ज्यो गजाली सांगून गेल्यार हांव क्षमा याचना करता तुमच्या लागीं आनी तुमी इतले पुराय श्रद्धेरी क्षमेरी
कहाणी ऐकून हृदयांतले अभिनंदन धन्यवाद करता तुमकां. तशें हांव आतां हे कहाणी हांगा सांगून समाप्त करता. कसले कोणी आशिल्ले क्वेश्चन्स ज्यो आसल्यार लागीं निमगे कसले क्लॅरिफिकेशनां कसले म्हणजे कमेंट्स आसल्यार तुमकां सांगूं येता. हरे कृष्णा. Over to Mataji Kiran, Mr. Prabhuji, Kiran Prabhuji. Prabhuji, मागे डाऊट आहे गुरु. सत्य नरकासुर म्हणलो त्याला हिस्टरी एक सांगा साहेब आहे कोण त्यांनी सत्यभामा भूमिदेवी हे असतं तो लेख तुम्ही सत्यभामा हिरण्याक्षाक दिवस मरूंक कृष्ण सुकर अवतार करून आयिल्लो ते वेळार भूमिदेवी म्हळ्यार कृष्णालयाचे एक पटराणी आसा कळ्ळा. तशी तंतू आशिल्ले पूत नरकासुर भौमासुर वराह देवनिक भूमिदेवी वराह देवांचो जल्म जाता. कृष्णालय विष्णुलय पूत जाता कळ्ळा. प्रभू ते म्हळ्यार ते एक लीला जाता कळ्ळा. नरकासुर जायल्यार हें काण जाता सत्यभामा कृष्ण आशिल्लें युद्ध करूंक काय सगळें जाता ते एक लीला. ते कृष्णा लीला कसं म्हणून आमकां कांय सांगूंक जाय प्रवचन करूंक जायना. म्हळ्यार तशें जे आतां द्वारक बालक हें आशिल्लें आतां कोण वैकुंठान द्वारका बालक हें आशिल्लें जया विजय आतां कोण रावण हिरण्यकश्यप आनी पुराय तांणी कशी जाना गेलींची असुर जाना गेलीं कशी तशीची म्हळ्यार त्या कृष्णाली लीला आतां म्हणून सांगूं येता कळ्ळा. आमकां आमी निमगे तरी करेक्ट टायम निमगेले आमकां अशें भक्त जना कशी असुर उद्भव जालो जन जाल्ले कळ्ळा. हें सगळें कृष्णाली लीला आमकां सगळें कसलें क्वेश्चन निमगू जायना कळ्ळा. अशी एक लीला आमी पळोवचें कसो म्हळ्यार आमकां परत मस्त शिकूं आसा पाड शिकूं आसा आमकां पाड शिकोवच्या खातीर आयिल्ली हें पळय कळ्ळा. नरकासुर तितल्याक हें म्हळ्यार हे टेररिस्ट जे आशिल्लो हांगा थोडें हें केल्लें कळ्ळा. त्या टेररिस्टाक कशी कृष्णान कशी हें केलें टेम केलें कृष्णान कशी वध केलें कृष्णान तें परम दिव्योत्व पुरुषोत्तम दाखोवच्या खातीर आनी सत्यभामा तें वीरत्व दाखोवच्या खातीर हें पुराय आतां हाजें काणयेचें आमकां शिकूं आशिल्लें पाठ कळ्ळा. हें सगळें एक लीला हें कळ्ळा. कृष्णालें एक कसो एक खेळ म्हणून सांगूं येता कळ्ळा. आमकां एक पाठ शिकोवच्या खातीर. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रभु म्हाका एक क्वेश्चन लेंगेच प्रभु शामंतक ज्वेल पास्ट टाइम अन होम का कसन सिक्वेत व्हाट इज द लेसन लर्नड ते पास्ट टाइम होम प्रभु म्हळ्यार सक्कळ मणी हें पुराय कृष्णा पुराय सर्वं कृष्णासून येता. आमी शिकययो मत्ता परब्रह्मान्यत् किंचिदस्ति धनञ्जया मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव अहं सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्वा भजन्ते मां गुण. आमी हें पुराय शिकयलें आसा भगवद्गीतेंत कृष्णान सांगिल्लें आसा. कृष्ण सर्वेश्वर सगळें कृष्णासून येयलें आसा. म्हळ्यार हे संबंध म्हणी कृष्ण देव आनी पुराय देव सगळें कृष्णासून येयलें आसा कळ्ळा. कृष्णाले परम दिव्योत्तम शक्ती प्रकटन हें पुराय कृष्ण सर्व म्हणून दाखोवच्या खातीर हें पुराय येयलें कळ्ळा. तशी आमी परतून कृष्ण आमी सगळें वैकुंठ फुडल्या क्लासान सांगिल्लें आसना आमी हय म्हळ्यार आमी सगळें वैकुंठ वासी येता. आमकां कसलें मोह येयले निमती कळ्ळा. आमी मोहांत आशिल्ली निमती आमकां हें जो कळना कृष्णाले परम दिव्योत्तम पुरुषोत्तम कसं म्हणून आमकां कळना कृष्ण शक्ती कसं म्हणून आमी सगळें वैकुंठ वासी येता कृष्णाले दास आतां आमी सगळें म्हणून आशिल्ले कांय ज्यो आमकां कळना निमती आमी हे मोहांत आशिल्ली निमती. त्यामुळे हे मोह दूर करूंक कितें कृष्ण सगळी लीला आमकां दाखयता कळ्ळा. कृष्णाले म्हळ्यार हांव म्हळ्यार तुमगेलो परम पिता आसा
तुम्ही सकळ मी गेलं चोडलो आता तिकडं चोडलो आणि मी गेला की येवके गेलेलं होता त्याला मात्र तुमकां सकळ तरा कश्टांसून दूर येता वयर जाता तेमची गेल सेवा आता तुमगेले धर्म ते तुमगे सनातन धर्म ते तुम्ही अनुष्ठान करता म्हणून हे सगळं शिकवून आमकां परतून घरकडे वच्चा आशिल्ले का सुरू करच्या आशिल्ले का एक लीला आतां हें पुराय कृष्णाले ते तशी आमी मनां करता कळवा हरे कृष्णा ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ನಿಂಗಲ್ ಕೊನಾಕೆ ಇತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರೊಜಿಲಿ ನಿಂಗು ಕಾನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಕಾಲ ಮಿ मला संबंध म्हणी मला रे संबंध सूर्यदेव दिलेलं पळा सूर्यदेव दिलेलं कृष्णाक दिले ना कळवा तगले म्हणून लेखला संबंधक म्हणी कृष्णा दिले ना कृष्णाला दे पुराय ताका कळणार आहे कळवा कोणाका ಈಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಭಾಮಾಲ ಅನ್ನಾಗ ಸತ್ರಾಜಿತಾಗ ताका कळना तें हें संबंधक म्हणी म्हळ्यार हे मिगेल न्ही कृष्णालय जाता म्हणून ते कृष्णान कितें कृष्णा दिना हे आमी गेले म्हणून सगळे तशेंच आमी गेले भगवती लोक सगळे मी गेले म्हणून हितून आमी जीवन काडतात जाल्यार कृष्ण आमगे जेवण तसलें ना हांगा सगळे कृष्णान दिलेलो आसा ते सगळे मग हांगोन विचार सगळे लिहिला कृष्ण करता कळवा तेचा उद्देश हाजे कळवा सताचे संबंधक म्हणी ते हिस्टरी तेची संबंधक म्हणी इतल्या व्हडे म्हळ्यार कितली कोडां आनी कोडी किलो स्वर्ण करतले भंगार करतले आनी तो व्हड धनवान जालो सताजीत कळवा तेचा सताजीत ते कहाणी जाल्यार ते पुराय आमी गेले म्हणून सताजीत लेखून कृष्णा कसले दिना दिना तशीच आमगे सगळे वचता आमगे पुराय आमगे पुराय भौतीक ऐश्वर्य आमकां आसा जाल्यार सगळे आमी गेले म्हणून आमी गट्टी दोन बसल्यांची जाल्यार हे पुराय कृष्णान म्हणून आमी मनां करनाची इतले पुराय भगवतगीता वाचून आयकून हें करून आमकां हें मनां वचना कसो कृष्ण भगवतगीतेन पुरा सांगिल्लें आसा कृष्ण कोणाक कितें म्हणून पुराय सांगिल्लें आसा जाल्यार कृष्णाला आमकां मोग ना आमकां फ्री दिना आनी सगळे आमी गेले म्हणून आमी सांगून बसल्यांची तशी सताजिताले कहाणी सताजिताले हे म्हळ्यार एक भौतिकत न्हू हे कृष्ण कशी तागेलें धन पुराय गट्टी दोन बसलां म्हणून आमकां सांगून दिवचें म्हळ्यार कृष्णाला तें पुराय म्हणून तें आमकां मनां करूं जायना सताजिता म्हणके कळवा तशी त्या सताजिता त्या कहाणी संबंधक म्हणी म्हणून आमकां मनां जे कार्य येता कळवा ह्या सगळ्यां आमी मनां करता गेल्ले आसा कळवा तशी वीर जावं आशिल्ले सत्यभामा कहाणी तशी आसा म्हळ्यार सत्यभामा कशी कृष्णाला बाय जाली कृष्णाला बाय जावचे आशिल्लें तें सौभाग्य कशी दिलें म्हळ्यार कार्तिक मासांत तूं तें व्रतानुश्ठान केल्यार ताचें महात्म्य सांगूंक हें सांगिल्लें सत्यभामाले कहाणी तें महात्म्य कसलें आनी आमगेल्या एकादशी व्रत अनुश्ठान केल्यार कसलें आमकां मेळटा कार्तिक मासांत व्रत अनुश्ठान कसलें आमकां मेळटा म्हळ्यार मेळटा कसो म्हळ्यार कृष्णाला प्रिती मेळटा आमकां प्रिती म्हणजे आमकां परतून कृष्णाला वचचें वयता हें पुराय सांगून दिवचें हें केली पुराय हें कहाणी पुराय आमी सांगताची ह्या कहाणीसून आमी मनां कर केल्ले प्रधान जें आशिल्लें कार्य हें हरे कृष्णा ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು ನಿಂಗಡ ಕೊನಾಕೆ ಪ್ರಭುಜಿಲಿ ಇತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಂಗು ಕಲರಿ ನಿಂಗು ಯಾತ ಫೋರಮ್ ಕೋಆಪ್ ಅಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ